एकच विनवणी आसा रवी नायकांका की हो एक्सपोर्ट सुरू जावचे पयलीं हे बाबड्या गोंयकारांचें मातशें पळोवचें. ते ओगीच पिरगतात. ते म्हणटात की आमकां गांवांत उदक मेळना, नळ आसल्यार नळाक उदक येना. बायलो बाबड्यो कळशे हांडीर घेवन मोर्चे काडटात आनी कितलेशा गांवांनी हें चलता. एक्सपोर्ट करच्या आदीं रवी नायका हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान असल्या गांवांतल्या लोकांक थोडें उदक दिवचें. कित्याक सगळेंच एक्सपोर्टाक गेलें जाल्यार हो प्रस्न कसो सुट्टलो. बरें, तेवटेन कर्नाटक सरकारान धरणां बांदल्यांत आनी म्हादयचें उदक आटत गेलां. थोडें उदक म्हादय न्हंयेक वचचें म्हणटकच तिजोय व्हाळ सारको व्हांवंक लागतलो. आनीक एक आसा, कांय जाण म्हणटात की अजून नळूच ना, उदक खंयच्यान येतलें काय म्हणून. आनी सादे लोक न्ही. गोंय सरकारान एक बरी मोठी फट मारिल्ली की गोंयांत दर घरांत नळ पावलो म्हणून. ती फट वाऱ्यार घाली कोणें? भारताच्या नौदळाचे मुखेली, निवृत्त मुखेली अरुण प्रकाश हाणें. ते मुरगांव तालुक्यांत इसरशी गांवांत रावतात आनी ते म्हणटात की 2015च्यान आमी नळ मागतात. उदक तर नाच, पूण नळ पसून घालूंक ना. आतां सरकाराची येदी मोठी फट येदे मोठ्या मनशान वाऱ्यार घालप म्हळ्यार आमकां गोंयकारांक लज न्ही. म्हणून असल्यो केशी पळय आसात, थंय लक्ष दिवन रवी नायक हांणी एक्सपोर्ट सुरू करचे पयलीं थोडें उदक तांकांय दिवचें. काकूट करची तांची, कित्याक उदका बगर कशे जियेतले लोक. म्हणटकच हे पांय दिसले आमकां रवी नायकांचे.